केला ती कितें इंटेंशन धरून केली आनी कशी कितें तुमच्या तकलेन ती सुपक आयडिया भायर सरली? आयज हांव कोरगांव आहा 2 वर्सां जालीं भुरग्यांक आयज ऑनलायन स्टडी हें केल्या पूण गव्हर्मेंटान तेंची कांयच सोय करूंक ना अजून पासून आनी गव्हर्मेंट म्हाका दिसता खंय तरी कमी पडलेलो आहा आनी जे पळय स्थानीक आमदार हांगासरलो आहा ते 20 वर्सां हांगासर पेडण्या भागान हांगासर तेका लोक आमचे पेडण्याचे तेका निवडून हाडटात पूण तेणी शिक्षणाक लागून कितें म्हणून अशें केलां हांगासर हे करूंक जाय आसलें स्थानीक आमदारान तो म्हाका दिसता खूब कमी पडला कोरगांवान तशेंच पेडण्यान तो तेजें खंयसरूच लक्ष ना तेजें फकत कमिशनाचेर लक्ष आहा आनी आयज हांगासर हांवें फ्री वायफाय दिल्ले आहा भुरग्यांक आनी म्हाजो असोच भुरग्यांक सपोर्ट आसतलो प्लस आयज खंयसरूय समज देवळान म्हणना काय स्कुलान म्हणना काय अशें खंयसरूय कोणाक अशें तांकां भुरग्यांक दिसता जाल्यार तेंच्यांनी आमच्या ऑफिसान येवन आमकां कॉन्टेक्ट करून हें करचें हांव तांकां खंयसरूय आमी ती लायन ओडूंक तांकां फ्री वायफाय दिवंक शकता. 24 तास आसा की खंयच्या ठरावीक टायमा खातीर आसा अशें? ही भुरग्यांक लागून जे सकाळी तेंचे क्लासीस चालू जातल्यो त्यो तेंच्यो क्लासी बंद जायसर तांकां ते फ्री आसतले. म्हणजे 24 तास वायफाय चालू आसतली की संपूर्ण दिवस चालू आसतली? ना जे पळय भुरग्यांक जितलो टायम स्टडीक आसता पळय तितलोच टायम आसतलो मागीर ते ही मिस यूज जावंक जायना म्हणून आमी तितलोच टायम आमी भुरग्यांक दितले स्टडी करपाक. बाकी भुरग्यां बरोबर जे हायर स्टडी करतात तांच्यांनी तांकां सगळ्यांनी लाभ घेवचो हेजो. इवन जे काही यूथ जे आसतले ते इंटर कोर्सीस अशें कितें करतात तेंच्यांनी लाभ घेवचो हेजो. आमच्या ग्रामीण भागान आमकां खूब नेटवर्क प्रॉब्लम जाता भुरग्यांक सो आयज प्रवीण आर्लेकर सरान आमकां फ्री वायफाय सर्वीस दिल्या त्या खातीर सगळ्या स्टुडंटां कडल्यान हांव तांकां धन्यवाद करता आनी ज्या स्टुडंटांक ही वायफाय सर्वीस फ्री मेळटा तेंच्यांनी हेचो पूर्ण लाभ घेवचो आनी आपल्या फ्युचरान कितें तरी बरें करपाचें आपल्या सोसायटी खातीर इतलेंच सांगता. थँक्यू. आणि 20-21 ह्या जवळजवळ 2 वर्सां ह्यो शाळा सगळ्यो बंद आसत कोरोना कारणान आणि ह्यो शाळा बंद असल्या कारणान सगळं शिक्षण आहा आता ऑनलाईन चालू आसा आणि आज खेडोपाडी बघला तर इंटरनेटची सुविधा खंयच ना आसा. अशा वेळी ह्या सगळ्या भुरग्यांक इंटरनेटची सोय जावची वायफायची सोय जावची म्हणून महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे पेडणे मतदारसंघाचो भावी उमेदवार प्रवीण आर्लेकर यांनी आज ही कोरगांवात सगळ्या भुरग्यांसाठी सोय करून दिल्ली आसा ताका आमी धन्यवाद दिता. या ग्रामीण भागात जे आमचे विद्यार्थी असले ते नेटवर्क खातीर इतको तांकां प्रॉब्लेम जातलो की क्लासीस अटेंड करूंक जायनासले. हे तेचे दुःख लक्षात घेवन आयज मोगो नेते जो आमचो प्रवीण आर्लेकर आसा हेणी वायफाय सेवा आयज कोरगांवा खातीर उपलब्ध करून दिल्या आमच्या स्टुडंटांक. त्या कोरगांवच्या वतीन हांव ताका एक धन्यवाद दिता आणि त्याच्या राजकीय वाटचालीक ह्या कमलेश्वराच्या ह्या देवस्थानाच्या सगळ्या देवांक एक हे करून त्यांच्या वाटचालीक हांव शुभेच्छा दिता. वायफाय सेवा आमच्या महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे नेते प्रवीण आर्लेकर हांच्यांनी ही फ्री ह्या कोरगांव गांवाक दिल्लेली आसा. हाचो पुरेपूर लाभ ह्या कोरगांव जनतेन ह्या कोरगांवच्या भुरग्यांनी घेवचो आणि आपले भवितव्य उज्वल करचे अशीच तेंची एक प्रवीणबाईंची इच्छा आसा की कोरगांव गांवचेच न्ही तर पेडण्या तालुक्याचे सबंद जे भुरगे आसात ते सगळे फुडें वयचे आणि आपली जे भवितव्य आसता ते उज्वल करच्या खातीर झडचे आणि अशा म्हणून तांच्यांनी ही वायफाय सेवा कोरगांव खातीर दिल्ली आसा. तशेंच तेंचे हे मागणे आसा जर यदा कदाचित खंयचे गांव असे ग्रामीण आसा आणि थंय जर वायफाय सेवा ना जाल्यार ते आपूण आपल्या कडच्यान फ्री तांकां वायफाय दितले आणि जेंकां कोणाक गरज आसा तांच्यांनी हो लाभ पुरेपूर घेवचो आणि त्यांनी आपले सुखी जावचे. आज खरें म्हटल्यार ही मूलभूत गरज आसा ही खरी तर आमच्या आमदारान हेचेर विचार करून हे करूंक जाय आशिल्लें पण आमचो आमदार हो निष्क्रिय दर्जाचो आसल्या कारणान ही वायफाय सेवाच न्ही तर अशे कितले तरी मूलभूत गरजे आमच्या पर्यंत ह्या गरीब लोकां पर्यंत पावना. हेचें कारण आमचो आमदार आसा. जर
ह्या आमच्या प्रवीण आलेकर सारको जर नेतो आसात जाल्यार त्या पद्दतीन हे वायफायच न्ही ते कितलेशेच गरजे जे मूलभूत आसा ते सगळ्यां पर्यंत पावतले आनी म्हणून आमी तांच्या फाटल्यान सबंद कोरगांव गांव किंवा पेडणे जे तालुके आसा जे आमची कॉन्स्टिट्युन्सी आसा तेंच्यांनी रावया आनी हेच्या फुडें आमी प्रवीण आलेकर बाईंक निवडून दिवया आनी स्वताच तेंचेच न्ही तर आमी आमचें भवितव्य उज्वल करया अशें हांव पूर्ण ह्या पेडणे कॉन्स्टिट्युन्सीक आव्हान करता आनी ह्या भुरग्यांक शुभेच्छा दिता की तुमी ह्या वायफायची एक सेवा ही आसा ही पुरेपूर उपलब्ध केल्लेली आसा तेचे तुमी लाभ घेया आणि तुम्ही तुमचं सुखी जीवन जगा. संघान शैक्षणिक दृष्ट्या एक विजन दवरून काम करपी लिडर आमच्या मदीं आसा प्रवीण आल्लेकर आनी तेंच्यांनी मुखार सरता आसतना आयज कोरगांव गांवांच्यान पयले फावट पेडण्या मतदारसंघान ही वायफायची सुविधा उपलब्ध करून दिल्ल्या कारणान तेंचें आमी अभिनंदन करता. आयज तेंच्यांनी खरेंच आमच्या फ्युचर जनरेशन हा पेडण्याचो जो भविष्य जे आसा युवा पिढी आसा विद्यार्थी जो आसा त्याचेर तेंच्यांनी फोकस केल्लें आसा आनी तेचें कार्य हें निश्चितपणान कौतुकास्पद आसा. हे फुडें बी त्यांनी अशेंच आपलें कार्य चालू दवरचें. आयज हांगासर जे आमच्या कोरगांवच्या जे सेंटर पॉयंटाचेर वायफायची जी सेवा सुरू जाली त्याचें एक्सटेन्शनूय जातलें निश्चितपणान. आनीकूय जर कोण पंचायती आसतले किंवा देवस्थान आसतले तांकां जर दिसता आपल्या परिसरान हें जावचें तर तेंच्यांनी निश्चितपणान आमच्या कडेन येवचें, आपूण कॉन्टॅक्ट करचें, ती सुविधा पावोवपाचें काम जातलें अशें आमी आश्वासन तांकां दिता. आनी परत एक फावट आमच्या लिडर जो आसा प्रवीण आल्लेकर हांकां मना काळजांतल्यान शुभेच्छा व्यक्त करता. येणाऱ्या निवडणुकीनूय तांकां निवडणूक जी आसा ती खरीच अटीतटीची जातली पेडण्यान आनी त्या दृश्टीनूय तेंचें काम खरें नेटान चालू आसा आनी तांकां शुभेच्छा व्यक्त करता. फुडले आमचे आमदार तेच आसतले हेतून डावट ना.